नमस्कार मोगळ आयकप्यानो तुमकां सगळ्यांक कुर्बे बरी मोगाचो काळजाचो म्हजो शकुंतलाचो येवकार. दोतोर येवकार तुमकां. थँक्यू शकुंतला. आज ह्या स्टुडिओत आयिल्ले आसात डॉक्टर जागृती नाडकर्णी. जागृती नाडकर्णी ह्यो चेस्ट स्पेशालिस्ट म्हणजेच पल्मोनिस्ट आणि पुलमावच्यो तज्ञ. डॉक्टर जागृती नाडकर्णी गोंयच्या वैजकी महाविद्यालयांत तांणी MBBS केला. उपरांत फाटीं वळून पळयनासतना जसलोक हॉस्पिटल मुंबय हांगा तांणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला. ICUचो अभ्यास करपाक मुंबय आनी बेंगलोर तांणी कितलींशींच वर्सांचो अनुभव घेतला आनी उपरांत त्यो परतून एक फावट गोंयच्या लोकांच्या सेवेक हजर जाल्यो आनी उपरांत गोंयांत फाटलीं 12 वर्सां मडगांवां शारांत त्यो एक चेस्ट स्पेशालिस्ट पुलमावाच्यो खाशेल्यो दोतोर म्हणून गोंयांत तांची नामना आसा. आनी महत्वाची गजाल म्हणजे गोंयचे नामनेचे आनी खूब लार्ग आनी निवळ काळजाचे दोतोर नारायण हेदे हांच्यो त्यो धूव जावन आसात, चली जावन आसा. म्हणटकच दोतोर तुमकां आमच्या स्टुडिओंत मायमोगाचो काळजाचो येवकार. तुमचो विशय धुम्रपान, स्मोकिंग. तुमचो विशय अस्थमा. तुमचो विशय ब्रोंकायटीस. तुमचो विशय TB. तुमचो विशय COPD दुयेंसां ट्रीट करपाचो. आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हळ्यार दोतोर आमकां खूब अभिमान दिसता की तुमकां योगाची प्रॅक्टीस करपाक आवडटा आनी ताका लागून तुमचें प्रसन्नशें व्यक्तिमत्व पळोवन आमकां खूब आनंद जाता. दोतोर दुसरी गजाल म्हणजे तुमकां वाचनाची आवड आसा. प्रवास वर्णनां तुमकां आवडटात. प्रवास करपाक तुमकां आवडटा. तुमकां मना काळजांतल्यान तुमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां वेळ दिलो देखून. आयचो विशय बायलांक जावपी पुलमावाचीं दुयेंसां. कारण हो आमचो जो चंक आसा तो खासा बायलां खातीर आसा. म्हणटकच तुमी पल्मोलॉजिस्ट म्हणून आयज आमच्या स्टुडिओत आयिल्ल्यो आसात. आमी वेगवेगळे प्रश्न घेवया. कॉलर आयिल्लो आसा जो भाग्येश ताचें नांव परवरेच्यान. तो तुमकां प्रश्न विचारूंक सोदता. भाग्येश बाब. हॅलो. हॅलो. भाग्येश उलयता न्ही? हॅलो. हय उलय. दोतोर आसात, ऑनलायन आसात. तुमी प्रश्न विचारूं येता. आमचो विशय जाणा न्ही? दोतोर हय हय सांग. दोतोर हालीं खूब थंड्यो जाता लोकांक, व्हायरल बी जाता आनी त्या उपरांत दिसून आयलां की उलय रे बाब. हॅलो. हॅलो. हां सांग. आयकूंक येता न्ही? हय सांग. हय. हालीं कोवीड जाल्ल्यान खूब व्हायरल अशे दुयेंसां येता. हय हय. ताजे उपरांत लोकांक खाक येता खूब, ड्राय ती खूब वचना. रायट. हाचो उपाय कितें? हाचें कारण कितें? एक आमी नोटीस केलां पोस्ट कोवीड जांकां थंडी जाता तांकां विजींग खूब जालां. आतां वी डोंट नो एक्झॅक्टली हे कित्याक जालां, बट प्रॉबब्ली तो व्हायरस तो भितर वचून एक तरेची एलर्जी निर्माण करता. जांकां पयलीं दोमो आशिल्लो तांकां हे विजींग तांचे दोमो चड जाला आनी जांकां दोमो नाशिल्लो सुद्दां तांकां आमी पळयलां की तांकां दम्या सारके सिमटम्स जावपाक सुरू जाल्या. हाजें कारण म्हणल्यार त्या व्हायरसान कितें तरी भितर वचून कितें चेंजीस केल्यात जे इरिवर्सिबल आसात. लकीली हाजें प्रमाण आतां आमकां थोडें कमी आतां जायत गेलां आनी हाज्या खातीर उपाय आमी अजून यूज करतात ते इनहेलर्स. सो थोडे एक शॉर्ट कोर्स ऑफ इनहेलर नाल्यार नेब्युलायझेशन हें खूब बऱ्याक पडटा अशें आमी पळयलां. तशेंच योगा करप, ब्रिदींग एक्सरसायजीस करप, आपलें जनरल हेल्थ बरें दवरप, हातून सुद्दां रिकवरी फास्ट जाता. थंड अवॉयड करप, आमट अवॉयड करप, धूळ अवॉयड करप, हातून सुद्दां रिकवरी प्रोसेस हो फास्ट प्रमाणान जाता अशें आमी पळयलां. पूण तुजें म्हणणें खरें आसा. पोस्ट कोवीड आमी खूब अशें पळयलां जातून विजींग चड जाता आनी इट इज जस्ट सम चेंज विदीन द बॉडी हें आमी नोटीस केलां. पूण लकीली हे विथ द मेडिसिन्स हो कोर्स आमी अबावट 2 to 3 विक्सान एक कॉफ सुद्दां कमी जाता. सो थोडे जनरल प्रिकॉशन्स आमी घेवपा जाय जे हांवें तुमकां सांगलें तें. हॅलो भाग्येश बाब. थँक्यू डॉक्टर. अच्छा. थँक्यू. तुमच्या प्रश्नाचें समाधान जालें अशें धरता. मुद्दाम तुमी वेळ दिलो आमकां फोन करपाक. देव बरें करूं. हे आशिल्ले भाग्येश दोतोर. खूब सुंदर प्रश्न आशिल्लो तांचो. खरेंच थोडोसो बदल जाल्लो आसा खरो.
कोविडा उपरांत म्हणजे जे थंडी किंवा खंयचेंय दुयेंस तें इल्लें बेगीन वचना. बेगीन वचना. विकनेस कशी उरता. हय. इवन थंडी जाली, थंडी जातकच ती कफ भितरल्या भितर ताळो कुचकुचप हें खूबदां आतां तुमी सांगलां तर म्हणटकच ताजी म्हाका जाप तुमचे कडल्यान मेळ्ळी. म्हाका दिसता दोतोर आमी मुखार वचचे पयलीं आमचो विशय परतून एक फावट आमच्या आयकुप्यांक सांगुया. बायलांक जावपी पुलमांवाची दुयेंसां म्हणटकच बायलांक जावपी पुलमांवाचें दुयेंस म्हणटा आसतना दोतोर हालींच्या तेंपार खूब फावटी हांव आयकतां COPD म्हळ्यार कितें दोतोर नेमकें? COPD म्हणल्यार क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिजीज. हातून 2 प्रकार असता, एक ब्रोंकायटीस असता आणि एम्फिसिमा असता. जनरली आमी COPD कसो जाता तें पळयलें जाल्यार हेरिडिटरी कॉजीस आसात, पूण स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉज. तशेंच एअर पोल्युशन, ताज्या खातीर जे टॉक्सीक जे गॅस असता ते आमच्या लंग्सान गेले जाल्यार ते लंग्सान इन्फ्लमेशन म्हणून करतात, सूज भितर तयार करतात आणि ताजे मागीर खोकली, श्वास घेवपाक त्रास जावप, खरस मारप. उलोवया आमी, पूण आमचो एक फोन येता तो पळोवया, जाणून घेवया कोण आसा तो. हॅलो. हॅलो. कोण रे बाब? हांव प्रिया कामत उलयतां. प्रिया बाय, दोतोर आसात ना? तुमी दोतोरा कडेन उलोवंक जाय न्ही? हय. ओके. एक क्वेश्चन आशिल्लो. हॅलो प्रिया. हॅलो. हां सांग. म्हजो एक क्वेश्चन आसा की समज प्रेग्नन्सीन कोणी एस्थमा पेशंट आसा जाल्यार प्रेग्नन्सीन इनहेलर्स यूज करपाक शकता? हय, हो खूब बरो क्वेश्चन विचारलो प्रिया. इनहेलर्स जनरली खूब सेफ आसा. आमी आस्थमा खातीर ते इनहेलर्स दिता. खूब लोकांक दिसता की इनहेलर्स घेवन कितें एडिक्शन जातलें काय, नाल्यार आपल्याक कितें लंग्साक डॅमेज जातली काय. आनी मोर सो म्हाका खूब जाण प्रेग्नंट बायल्यो आसा तेय विचारता आमी इनहेलर्स घेतात ते खरें आसा, भुरग्याक त्रास जातलो काय. पूण इनहेलर्स एब्सोल्युटली सेफ आसा. तातूंत जे मेडिसीन आसा, नो मॅटर हाव वेल यू टेक द इनहेलर, फक्त 20% ऑफ दॅट मेडिसीन ॲक्च्युली गोज इन टू द लंग्स. आणि जे स्टिरॉइड सुद्धा असले जे आमी टिपिकली आस्थमाक दिता, ओन्ली 20% विल गो इन टू द लंग इन मायक्रोग्रॅम्स आनी ताज्याकूय कमी ते बॉडीन एब्झॉर्ब जाता. सो इनहेलर्स तशें पळोवंक गेल्यार एब्सोल्युटली सेफ आसा. आनी इनफॅक्ट प्रेग्नन्सीन अनकंट्रोल सपोज दमो आसलो जाल्यार आवयक त्रास जाताच, पूण भुरग्याक सुद्दां खूब प्रमाणान ताजो त्रास जावपाक शकता. अनकंट्रोल दमो आसलो जाल्यार भुरग्याची डेव्हलपमेंट सारकी जायना, बर्थ वेट कमी आसता. हातून इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की वी ट्रीट द आस्थमा वेल इन प्रेग्नन्सी. आनी हाज्या खातीर इनहेलरा शिवाय आनी सेफ अशी मेडिसिन्स ना. सो इनहेलर्स बिनदास्त यूज करपाक मेळटा. बऱ्या प्रॉपर डोसेजान यूज केले जाल्यार ताजो कांयच हार्म जायना. ओके. प्रियाबाई, तुमचो प्रश्नाची जाप व्यवस्थीत मेळ्ळी? हय. थँक्यू. खंयच्यान उलयतात तुमी? हांव मडगांवच्यान उलयतां. अच्छा. सो नायस. देव बरें करूं. तुमी वेळ दिल्ल्या खातीर. असोच मोग आसूं न्ही आकाशवाणीचेर. देव बरें करूं. दोतोर, आमी आतां म्हाका दिसता मुखार वचुयात. आमचो विशय जो आसा ताजो अर्दवट उरला. दोतोर, आमी हाजेर उलयतालीं COPDचेर, आनी मागीर आमकां फोन आयले 2 एकार. एक म्हणटकच आमी तो विशय कंटिन्यू करया न्ही? हय. सो हांव म्हणटालें की जनरली जे COPD आसता तो आमी दादल्यांनी पळयताले अर्लियर, कित्याक तर एअर पोल्युशन, स्मोकिंग हे खूब कारण आसा COPD जावपाक. आयचो विशय जरी बायलां पुरतो मर्यादीत आसलो तरी दादल्यां खातीर सुद्दां ज्यो गजाली इन जनरल मनशा खातीर ज्यो पुलमांवाची काळजी घेवपाची आसा त्यो तुमच्यांनी सांगूं येता दोतोर. सो बायलां मदीं COPD कसो जालो तर? सो बायलां मदीं COPD जावपाचें मेन कारण आसा रान्नीचेर काम करप. अच्छा. हय. सो पयलीं कशें आसतालें, रानन म्हणल्यार एक किचन म्हणल्यार एक रांदचे कुडीक ल्हानसो जागो, वेंटिलेशन नासप थंय, आनी यूज करताले कितें आमी कोळसो, शेण नाल्यार लांकडां. आनी हातून जो धुंवर जाता तो जेन्ना आमी भितर घेता तेन्ना भितर तो टॉक्सीक जो गॅस आसता तो आमच्या हातून चेंजीस करता लंग्सान, पल्मावान चेंजीस करता. आनी तातूंतल्यान मागीर खोकली येवप, श्वास घेवपाक त्रास जावप, घुस्मटप, भितरल्यान असो आवाज येवप, कुंकू आवाज येवप, हे सगळे भितर सूज आयल्या हाजी लक्षणां.
सो आतां गोंयान तरी आमी गॅस जेन्ना LPG यूज करता ताज्या खातीर इतलें आमकां प्रमाण दिसना, पूण आमच्या देशान रान्नीचेर काम जें करप आसता तें अजून कंप्लिटली सोंपूना. सो हे COPDचे आनी ब्रोंकायटीस ही लक्षणां आमी सिम्पटम्स जे आसा ते खूब बायलां मदीं अजून पळयतात आनी दॅट इज वन ऑफ द मेजर कॉज इन वुमन. अच्छा अच्छा ओके. ऑफ COPD. पूण आज तो जमानो उरूना न्ही दोतोर? म्हणजे धुवर बिवर चड बायलां मदीं जायना. म्हणजे आतां गॅस आयल्या किंवा फ्लॅट सिस्टम आयल्या, मागीर एक वेंटिलेशन म्हणून दवरतात, तरी पूण हे प्रॉब्लम्स बायलां मदीं चालूच आसात पळय. अजून चालू हय, आसा, हय, हय. अजून चालू आसा. आणि अनादर मेजर कॉज इज एअर पोल्युशन. आणि जरी आमी गोंया वी आर प्रिविलेज की आमी ह्या हातून रावता, एटमॉस्फियर इतले पोल्युटेड ना, पूण दिल्ली सायडीन, नॉर्थ इंडिया सायडीन ड्युरींग विंटर सीजन इतलें पोल्युशन वाडटा. COPD कोणाक सोडना. दोतोर एक फोन येता असो दिसता म्हाका, जाणून घेवया. हॅलो. अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट जाला. एनिवे मुखार कंटिन्यू करुया आमी ताजें. हय हय. मागीर सो आस्थमा आणि COPD सुद्धा एका हातून कनेक्टेड आसा, इन द सेन्स दोगांचे सिम्पटम्स एकाच भशेन आसात. अच्छा. सो आस्थमा चडसो पूण आमकां इन द चिल्ड्रन नाल्यार यंग एडल्ट्स ल्हानपणान सुरू जाता. आणि COPD एकूच मिनिट. सांगा. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता? हांव मेघना उलयतां. मेघनाबाई खंयच्यान उलयता? हांव पणजेच्यान उलयतां. ओके, दोतोराक दिता एक मिनिट. हॅलो मेघना, हां. सांग. तर बाय गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. तुमकां विचारूंक जाय आशिल्लें की हालीं यंग एडल्ट्सांनी खूब वेपिंगाचें आयकूंक येता. Correct. ताजे बद्दल तुमी कितें जानकारी दिवंक शकता आनी हाव एज पेरंट्स आमी कितें तांकां एडवायज करपाचें आनी वॉट इज द इफेक्ट ऑन देयर बॉडी आफ्टर दीस? Okay, Meghna is asking, basically you are asking about e-cigarettes, is that correct? येस. हां. सो e-cigarettes म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, रायट? सो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जेन्ना इनिशियली सुरू केल्ले त्या चायनीज इन्व्हेंटरान तो सेफ ऑल्टरनेटीव टू आमचे कन्व्हेन्शनल सिगरेट्स म्हणून इन्व्हेंट केल्ले. एक स्मॉल ट्रिविया हाजेर म्हणल्यार हीज फादर had died of lung cancer after years and years of smoking. So he wanted to invent something which was cancer free, but still something that would give that whole effect of smoking. म्हणून ताणें e-cigarette हे इन्व्हेंट केलें. पूण e-cigarettes ज्यो आसा त्यो तातूंतूय निकोटीन आसता, तातूंतय हार्मफूल केमिकल्स आसता जे कॅन्सर जाता तातून. हेवी मेटल्स आसता, लेड, टीन हाज्या सारके मेटल्स आसता. खूबदां तांचो फ्लेवर येवपा जाय म्हणून तातूंत फ्लेवरींग एजंट्स घालता. पूण जरी ते सेफर ऑल्टरनेटीव टू कन्व्हेन्शनल सिगरेट म्हणून सुद्दां तांणी इन्व्हेंट केलां आसलें तरी अजून ते देर आर डिफरंट ओपिनियन्स, बट वी ऑल सीम टू अग्री की वेपिंग ऑर हॅव्हिंग ई-सिगरेट इज नॉट व्हेरी व्हेरी सेफ. जे सिगरेट्स निकोटीन फ्री म्हणून सुद्दां ज्यांनी मार्केट केलां तातूंत सुद्दां खूब प्रमाणात निकोटीन मेळ्ळां. सो डेफिनेटली वेपिंग इज नॉट अ सेफ ऑल्टरनेटीव टू कन्व्हेन्शनल स्मोकिंग. ह्या दिसांनी आमी पळयलां की टिनेजर्स एक फॅशन म्हणून नाल्यार एक फॅड म्हणून सुद्दां नाल्यार कितें नवें यूज करपा जाय म्हणून वेपिंगाचो वापर करता, ई-सिगरेट्स यूज करता. दे हॅव टू अंडरस्टँड की वेपिंग इज नॉट सेफ. तातूंतय कॅन्सर जाता, आस्थमा जाता. हे जे टॉक्सीक गॅस जो भितर वता तातून ब्रोंकायटीस फुडें जावन जावपाक शकता. वेपिंग रिलेटेड लंग इंजरी हो खूब सिरियस इशू आसा.
लायफ थ्रेटनिंग इशू आसा जो ह्या वेपिंगा खातीर जाता. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू एज्युकेट टीनेजर्स, टेल them that these are the side effects and counsel them on how to give up smoking. There are whole programs related to how to quit smoking. So basically the thing is make them more aware about the ill effects of the smoking, and that is how you can guide them and help them to quit smoking. Thank you, doctor. Yeah, does that answer your question? Yes, yes. Okay. मेघनाबाय, देव बरें करूं. मुद्दाम तुमी वेळ दिलो आमचे खातीर, असोच आमचेर मोग आसूं दी. Thank you. Thank you, बरें, Meghna. कॉल येता आमकां, Okay. जाणून घेवया. हॅलो हॅलो Hello. नमस्कार. हॅलो नमस्कार, सांग. सांग. Doctor, हय. आपण COPD चे उलयले. तर म्हाका COPD चे इन्फॉर्मेशन जाय. COPD म्हळ्यार कितें? ओके. कोण उलयता? हांव राखी अच्छा, खंयच्यान? मडगांवच्या. सांग. तुका COPDचेर इन्फॉर्मेशन जाय? हय. ओके, ऑल रायट. सो हांवें लास्ट टायम आमी सुरू केल्लें तेन्ना सांगितल्या प्रमाणे COPD म्हणल्यार क्रॉनीक ऑब्स्ट्रक्टीव पल्मनरी डिजीज. आनी क्रॉनीक ऑब्स्ट्रक्टीव पल्मनरी डिजीज जो आसा ते खूब ताजें मेन कारण म्हणल्यार एअर पोल्युशन, स्मोकिंग. आनी आमच्या देशान तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार खूबदां TB जाता भितर, आनी TBच्या मागीर सुद्दां जे आमच्या पुलमावान चेंजीस जाता तातूंत COPD जाता. COPDची लक्षणां म्हणल्यार खोकली येवप, खोकलेंतल्यान दरकल येवप, चलता आसतना श्वास घेवपाक त्रास जावप नाल्यार खरस मारप, भितरल्यान शिटी सारको आवाज येवप, आनी हे सगळे जे सिम्पटम्स आसात ते कंटिन्युअस वाडत वतात. हाजेर मेन ट्रिटमेंट म्हणल्यार वखदां तर आसाच, पूण मेन म्हणल्यार सिगरेट स्मोकिंग हें तातूंत वाडटा. COPD हें सिगरेट स्मोकिंगान वाडटा. सो मेन म्हणल्यार सिगरेट बंद करप. तशेंच आमी डिस्कस केलां की बायलां मदीं हो जो प्रकार COPD जाता तो चुलीचेर काम करून जाता, आनी चुलीचे जे गॅस जे भितर वता ताच्या खातीर क्रॉनीक ब्रोंकायटीस आनी COPD चड जावपाक शकता. सो चुलीचेर रान्नीचेर काम करप मातशें बंद करप. तिसरें म्हणल्यार हाजेर वखदां आसात, आनी वखदां आसात ती इनहेलर्स आसात, पंप जाका आमी कन्वेन्शनली म्हणटात, नाजाल्यार गुळयो मेळटात. आतां खूब लोकांक भंय दिसता की आपणें पंप यूज केलो जाल्यार आपल्याक एडिक्शन जातलें, पूण इनहेलर्स इज व्हेरी सेफ, व्हेरी इफेक्टीव. पूण जांकां इनहेलर्स यूज करपा नाका तांकां गुळयो आसात, बऱ्यो गुळयो आसा, नवीन गुळयो आयल्यात, आनी ऑफकोर्स नेब्युलायझेशन आसा. सो हे सगळे यूज करून COPD हें जें दुयेंस आसा तें खूब कंट्रोलान येवपाक शकता. बट मेन जें आसा सिगरेट स्मोकिंग जें खूब आमचे लंग्सांक डॅमेज करता तें बंद केल्यार खूब फायदो जाता. हॅलो हॅलो. जालें तुजें समाधान शाण्या? हय. देव बरें करूं. अशेंच आमकां फोन करीत राव. हां, थँक यू. आनीक एक कॉल येता, ओके, जाणून ओके. घेवया. हॅलो हॅलो. नमस्कार. या. माझा एक प्रश्न आसा हां. की हो अस्थमा जो आसता तो कित्या खातीर जाता? ओके, आस्थमा कित्या खातीर जाता हे थोडे आमचे थियरीज आसा. एक म्हणल्यार हेरिडिटरी आसता आस्थमा. सपोज आवय बापायक आस्थमा आसलो, ओके, जाल्यार भुरग्याक येवपाचे चान्सीस आसता. ओके. सेकंड म्हणल्यार आस्थमा खूब जाणांक धुळीन त्रास जाता. दॅट इज अनदर मेजर कॉज ऑफ आस्थमा. धुळीन गेले जाल्यार खरस मारप, भितर कुंकू आवाज येवप. सो सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट इज डस्ट. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कीप आर सरावंडींग क्लीन्स, डस्ट फ्री. तिसरें म्हणल्यार व्हायरल इन्फेक्शन्स. तातूंत सुद्दां आस्थमा आनी अस्थमा सारकें दुयेंस जावपाचे खूब चान्सीस आसा.
अशेंच आमी पोस्ट कोवीड पळयलां, जांकां आस्थमा आशिल्लो पयलीं तांकां परत आस्थमा सुरू तो चड जालो. जांकां आस्थमा नाशिल्लो तांकां आस्थमा सारकीं दुयेंसां जावपा लागलीं. Air pollution is also one of the major causes of increase in asthma symptoms. जंय पोल्युशन चड आसा त्या सायडीन आमी पळयता की दम्याचें प्रमाण चड आसता. आनी एक इंट्रस्टींग ताजेर सुद्दां एक हायजीन हायपोथिसीस म्हणून आसा. आनी हायजीन हायपोथिसीस म्हणल्यार कितें, ज्या भुरग्यांक ल्हानपणान सामकें आमी नितळ दवरतात, तांकां कसलेच मातयेन खेळनाका बाबा, नाल्यार हें करनाका तें करनाका, हायजीन, जांकां हायजिनाचेर आमी चड स्ट्रेस दिता, आतांच्या काळांत तर आमी हें चडूच पळयतात, तांकां फुडें जावन आस्थमा जावपाचें आसता. सो एका सायडीन एअर पोल्युशन वीच कॉजीस आस्थमा, आनी एका सायडीन वी हॅव समथींग कॉल्ड हायजीन हायपोथिसीस. सो देर आर लॉट्स ऑफ फॅक्टर्स आणि ऑल ऑफ इट कॅन कॉज इन्क्रीज इन आस्थमा सिम्पटम्स. हॅलो. हा मॅडम, आणि एक आसा हा. विचारपाचें, तुमी आतां एअर पोल्युशनान जाता म्हटलें न्हू. आतां आमी पळयता खुबश्या जाग्यांनी स्क्रॅप आसता, ते स्क्रॅप जळयतात. दुसरें म्हणल्यार प्लास्टीक जळयतात. करेक्ट करेक्ट. दुसरें म्हणल्यार कांय ठिकाणी वर्कशॉपां आसता, Correct. पेंटिंग चलता आनी कितें चलता, करेक्ट. सगळें स्प्रे हय पेंटिंग. हय. तेतूनय इफेक्ट जावंक शकता शरिराचेर. आणि जालो Correct. जाल्यार हय. ताका एज अ सरकाराच्या वतीन आणि तुम्ही मेडिकल टर्मात तुम्ही कितें करू शकतात? हय, पब्लीक हेल्थ अवेरनस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्येकान हें समजुपा जाय की आपूण जें कितें करता ताजे रिपकशन्स नाल्यार इफेक्ट्स कितें आसता. खुबदां म्हजे कडेन पेशंट्स येता, म्हाका सांगता ना आमी आमच्या घरा कांय ना, डस्ट ना कांय ना. मागीर विचारलें जाल्यार सांगता ना आमच्या कडेन डस्टबीन व्हरनात, वेट वेस्ट व्हरना, आमी ते सायडीक जाळयता आनी ताजो धूर. मागीर विचारल्या कळटा की हय धुराचो एक्सपोजर आसा. सो हांवें तांकां सांगलें आतां तुमी हें बंद करा, तुमी जे तुमची वेस्ट आसा कितें आसा तें तुमी दुसऱ्या जाग्यार व्हरा, ती जाळोव नाका. ओके, सो हातून तांकां खूब फायदो जालो. तशेंच धूळ, थोड्यांची घरां सामकी रस्त्याच्या सायडीकूच आसता, धुळीचो त्रास जाता. तांकां सांगता जितलें जमता तुमकां तितली अवॉयड करा धुळीचो एक्सपोजर. तुमगेले जे कर्टन्स आसा, पड्डे आसा, रेग्युलरली चेंज करा. जे बेडशीट्स आसा ते निवळ दवरा, पिलो कवर्स, उशाची कवरां ते निवळ दवरा. जितले जमता तितले धूळ एक्सपोजर कमी करा. हातून सुद्दां थोडे लोक घरान ह्युमिडिफायर हाडून दवरता. सो प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आसता की आपणें आपलें एनवायरमेंट सारकें दवरपाचें. बट हॅविंग सेड दॅट आमी कांय परफेक्ट एनवायरमेंटान रावनात, ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालू आसात. सो आपणें जितलें जमता तितलें आपणें करपाचें, हे आस्थमा सिम्पटम्स चड जावचे न्ही म्हणून. आणि कायद्यानूय तेजेर कितें तरी बंधन आसता. करेक्ट. ते तर सरकारची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसाच. तुमचे ओके मॅडम, बरेचसे प्रश्न. थँक्यू सो मच. हय. थँक्यू. खूप सुंदर प्रश्न विचारले तुम्ही. टीबी बायलांक कसो जाता किंवा सर्विकल हे म्हणटात पळय ताका, हय. Tuberculosis, ट्युबरक्युलोसिस, तो निमोनिया, अश्यो कांय गजाली ज्यो बायलांक जातात ताच्या संदर्भान म्हाका दिसता तुमी थोडेशें आमकां ब्रीफ करप वायट न्ही. ओके. टीबी जे दुयेंस आसा व्हेरी कॉमन आमच्या देशान. आणि जेन्ना आमी टीबी बद्दल उलयता, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट लंग टीबी, करेक्ट. जो टीबी आमकां दुशीत हवेंतल्यान बॅक्टेरिया खातीर भितर येता. तो बॅक्टेरिया आमच्या पुलमावान बसता आणि थंय मागीर तो पोखरता तो जागो, आनी तुका जोर येवपा सुरू जाता, कॉफ खोकली सुरू जाता, वजन कमी जाता. सो हो जो टीबी आसा जो आमचो कन्व्हेन्शनल पल्मनरी टीबी. आतां आमी पळयलां की पल्मनरी टीबी आसाच, पूण एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी सुद्दां आमच्या देशान, आमच्या पॉप्युलेशनान, एस्पेशली वेल टू डू पीपल, तांकां एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी खूब आमकां मेळटा. आतां हो एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी म्हणल्यार कितें, हो जो जंतू आसा बॅक्टेरिया तो आमच्या लंग्सानूच उरना. खंयचेंय कारण जालें, आमची प्रतिकार शक्ती सपोज कमी जाली जाल्यार हो रक्तांतल्यान वता जंतू आनी
डिफरंट अवयवान वचून बसता. हो. आनी बायलांचें पळोवपाक गेलें जाल्यार 2 मेजर ऑर्गन सिस्टम आसा जे अफेक्ट जाता. एक म्हणल्यार फिमेल जेनायटल टीबी, म्हणल्यार बायलांचो जननेंद्रियांचो टीबी, जो अंडाशयाक अफेक्ट करता, गर्भाशयाक अफेक्ट करता, आनी तांचे मदीं जो फॅलोपियन ट्युब्स आसा ताका अफेक्ट करता. तुका खबर आसा, इन आर कंट्री इनफर्टिलिटी जो आसा, वन ऑफ द मेजर कॉजेस इज ट्युबरक्युलोसिस. अशें न्ही? हय अच्छा, हय. अच्छा, सो अ गुड थिंग अबाउट इट, जेन्ना आमी हो टीबी ट्रीट करता, हा. खुबशे वुमन दे कन्सीव, तांकां भुरगीं जाता. हा, हा, हा. सो इट्स वन ऑफ द ट्रिटेबल कॉजेस ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. अच्छा, अच्छा, अच्छा. बायलांक सिम्पटम्स कितें जाता? एक म्हणल्यार मिसकॅरिएजीस जाता, अबॉर्शन्स जाता, खुबदां भितर पेल्वीक इन्फ्लमेटरी डिजीज म्हणून आसा ती जाता. भुरग्याचो बर्थ वेट सपोज जाता जाल्यार थंय लो बर्थ वेट जाता. सो हे सगळे जे टीबी आसा तो फिमेल जेनायटल टीबी म्हणून आसा. आनी दुसरे पार्ट वीच अफेक्ट्स इज द ब्रेस्ट टीबी. रिकरंट एब्सेसीस, जे खूब एब्सेसीस जावप, एंटीबायोटीक दिवप, एब्सेसीस ड्रेन करप, पूण दुसऱ्या जाग्यार परत एब्सेस जावप. टेस्ट करपाक गेलो जाल्यार थंय टीबी मेळटा. टीबीचो ट्रिटमेंट घेतकी एब्सेस क्लियर. तशेंच वी नो दॅट ब्रेस्ट कॅन्सर इज व्हेरी कॉमन इन वुमन. तशेंच टीबी सुद्दां ब्रेस्टान लम्प्स तयार करता. आनीक आमकां दिसता की दीस इज ऑल कॅन्सर, सो आमी कॅन्सर हाच्या दृश्टीन ताजें इन्व्हेस्टिगेशन केलें जाल्यार थंय टीबी म्हणून येता. सो टीबी इज कॉजिंग द लंग्स. सो दीज आर द 2 मेन वेज इन विच TB can affect the females. Of course, there is other lung TB असता, brain TB असता, skin TB असो. सो खंयचोच अवयव ना जो TB सोडटा. सो लकीली फॉर अस गव्हर्मेंट आतां वखदां दिता, फ्री वखदां हेल्थ सेंटराचेर मेळटात. आनी एक वखदांचो कोर्स केलो आनी सारक्या डोसान ती वखदां घेतली. थोडो कोर्स 6 म्हयन्याचो आसता, 9 म्हयन्याचो आसता, 1 वर्साचो आसता. मातसो कोर्स लॉंग आसता, पूण सपोज सारक्यो हातून ती वखदां घेतली जाल्यार टीबी टोटली क्युअर जाता. हेच सगळ्यांत म्हत्वाचें, म्हणजे खंयचेंय दुयेंस पयल्यान पयलीं आपणें कितें तरी वायट जालां, भयंकर कितें तरी घडलां अशें चिंतूनच जो भिवून अर्दो जाता पेशंट, करेक्ट, तांचे खातीर हें वायट गजाल न्ही दोतोर. आतां पळय काळ बदलला त्या प्रमाणे आमी खंयच्याय मोमेंटाक मातशें कितेंय जालें काय आमकां दोतोर लागीं आसता. म्हणटकूच कांय गजाली आपणें मनांतल्या मनान क्लियर करनासतना दोतोराक वचून बाबा हें भिवपाचें कांयच न्हय अशें. करेक्ट. आमी बायलो कितें करता, आमी आमचे हेल्थ आमी फाटल्यान दवरता. आमी फॅमिलीचे पयलीं पळयता, भुरगीं घोव सगळीं. पूण आमचे जे डाउट्स आसा ते आमी केन्ना वचून क्लियर करना, आमी सदां फाटीं रावता. सो आमकां लक्षांत दवरपा जाय की आमची भलायकी सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा, आमचें हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा. कितेंय सपोज डाउट आसा जाल्यार वच आनी तो क्लियर कर. ते वाडपा जायना, कारण आमची भलायकी बरी उरली जाल्यार आमच्या फॅमिलीची भलायकी बरी उरता. दोतोर आतां आनीक एक गजाल म्हाका तुमकां विचारपा जाय आशिल्ली. हांव नकळो हाजो संबंद तुमच्या पुलमावा कडेन आसा जाल्यार रक्तान थंडी भरता पळय. रक्तान थंडी भरतकूच एक विकनेस येता किंवा कांय काम करपा ना कशें जाता. ताजो आनी निमोनियाचो कितें बरोबरी करूं येता? न्युमोनिया जो आसा तो बेजिकली आमकां थंडी खोकली जी जाता ती गळ्या कडेच आसता. जेन्ना आमची प्रतिकारशक्ती कमी जाता, ही हो जो जंतू आसता तो रक्तान भितर वता. आनी सपोज थंडी गळ्याक आसली जाल्यार तो डायरेक्ट सकयल वता आनी पुलमावान इफेक्ट करता. तसोच तो रक्तान वता आनी सगळ्या आमचो जो लंग्स आसा तो कितें आयसोलेटेड सिस्टम काय न्ही बॉडीन, सगळें आसा तें बरोबर चलता. हो सगळो हो जंतू आसा तो स्प्रेड जाता आनी मागीर रक्तानूय वता. सो न्युमोनिया आनी रक्तान थंडी आसप हे एका तरेन सिमिलर आसा. रक्तान जंतू भितर वचपाची दुसरी कारणां आसपाक शकता आनी ताजो एक कारण म्हणल्यार न्युमोनिया. हो निमोनिया चडसो जाता पळय भुरग्यांक. आतां हो निमोनिया
बरो जावपाचो रोखडोच बरो जावपाची शक्यता आसता दोतोर काय ताका एक वेगळें ट्रिटमेंट दिवचें पडटा? न्युमोनिया म्हणल्यार बेजिकली हाजी ट्रिटमेंट आसता एंटीबायोटिक्स. हय. सो जितल्या बेगीन तूं डायग्नोज करता न्युमोनिया हय. आनी जितल्या बेगीन तूं एंटीबायोटिक सुरू करता हय. तितल्या बेगीन रिस्पॉन्स बरो येता. अच्छा. रायट. ओके. पूण थोडे लोक अशे आसता, फॉर एक्झाम्पल न्यू बॉर्न्स ज्यांची इम्युनिटी सारकी डेव्हलप जावंक ना, नाल्यार दर अबाव 60-65 वर्साचे वयर एडल्ट्स हय. ज्यांची इम्युनिटी डावन आसा. हय. ओके. जांकां काळजाचें दुयेंस आसा, हय. आस्थमा, सीओपीडी आसा, किडनी प्रॉब्लेम्स आसा, स्टिरॉइड्स जे लोक घेता, ओके. ज्यांची इम्युनिटी जी कमी आसता हय. तांकां रोखडो न्युमोनिया भरता. हय. हय. ओके. कारण तांची प्रतिकार शक्तीच कमी आसा, ते त्या जंतूक फायटूच करपाक शकना. म्हणजे ते रेजिस्टन्स वाडोवप हे इम्पॉर्टंट न्ही. करेक्ट करेक्ट. म्हणून आता ही प्रतिकार शक्ती वाडोवपा खातीर दोतोर कितें म्हणून करचें पडटलें आता अशे तरेच्या पेशंटांक, किंवा जावचें न्हय म्हणून? सो एक म्हणल्यार गूड डायट, हय. गुड एक्सरसाइज, अच्छा. ब्रिदींग एक्सरसाइजीस. अच्छा. पूण हाजे भायर सुद्धा समटायम्स यू जस्ट कॅनॉट हेल्प इट. या. आनी तेन्ना वॅक्सिन्स असतात. ओके. ओके. सो देर आर दोन तरेचे, जनरली न्युमोनिया पयल्या दोन तरेचे ताका आसता. अशें वर्सां लागना अमके टायमार घेवप अशें? भुरगेपणान घालतात ती? भुरगेपणान स्वायन फ्लू वॅक्सिन्स असतात. हय, हय, हा. हय. सो आमी कितें जाता, मातशी भुरगीं वाडलीं जाल्यार ते वॅक्सिन दिवपाचें बंद करता. पूण ही जी कॅटेगरी हांवें सांगल्या, हय. हा, तांकां एस्पेशली आमच्या खातीर आमच्या कडेन दोन वॅक्सिन्स आसा. एक न्युमोकोकल वॅक्सिन म्हणून आसा, ओके. ओके. जे एकदां दिल्यार पुरो. हय. हय. ओके. आणि ते जनरली खुबशे बॅक्टेरिया प्रिव्हेंट करतात, बॅक्टेरियल न्युमोनिया. अच्छा. आणि दुसरें आसा स्वायन फ्लू वॅक्सिन, ओके. जे प्रत्येक वर्सा दिवचे पडटा, कारण व्हायरस चेंज जायत रावता. जाता. आणि आमच्या देशान आमी खूबदां पळयलां की एक साथ येता इन्फ्लुएन्झाची, ग्रिपाची, आनी तो व्हायरल. स्वायन फ्लू. तो स्वायन फ्लू. आणि खूबदां ह्या लोकां खातीर जेन्ना हे वॅक्सिन तांकां दिता, ज्यांची इम्युनिटी कमी आसता, तांकां ते सामकें बरें पडटा. आणि जो व्हायरल न्युमोनिया आसता अच्छा. तो आमी प्रिव्हेंट करपाक शकता. वा. सो अलॉंग विथ गुड डायट, गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, वॅक्सिन इज अनादर ऑप्शन विच वी डोंट नो, बट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि महत्वाचे म्हणजे आपल्या मनाक नितळ निर्मळ दवरून हसते खेळते रावप तुमचे भशेन दोतोर. आमचो कॉलर आसा. हॅलो. हॅलो मॅडम. हा बोला. हा, कोण उलयता? रमेश. रमेश बाब उलयात. हा, दोतोर उलय. हॅलो, सांगा. मॅडम, आय हॅव अस्थमा प्रॉब्लेम हां हां. and I use that spray for the long time. ओके. And whether there are side effects and whether we can use it for the long number of years. Yeah, yeah. What is actually this thing? And which one are you? Side effects. What are the side effects? Okay. Yeah. Okay. So generally कोंकणीन सांगल्या जाता? कोंकणीन सांग मॅडम. कोंकणीन सांगल्या जाता. I ओके. can understand हां. Konkani very well. सो इनहेलर्स जे आसा न्ही, तातून जे वखदां आसात दे आर इन व्हेरी व्हेरी स्मॉल क्वॉन्टिटी. रायट. सो जेन्ना आमी टॅबलेट्स घेता तांचे आसता मिलीग्रॅम. ओके. क्वॉन्टिटी आसता. आणि तीच टॅबलेट जेन्ना आमी इनहेलरान घेता ती मायक्रोग्रॅमान आसता. ओके. या. सो वेन यू आर टेकिंग द इनहेलर, आणि अस्युमिंग यू आर टेकिंग इट प्रॉपरली, जाल्यार तें जें मेडिसीन लंग्सान वता हार्डली 10 to 20%, सगळ्यात बऱ्या प्रमाणात सुद्धा तुम्ही घेतले जाल्यार 20 to 20% वता. जनरली 200 मायक्रोग्रॅमचो इनहेलर येता, आनी ताणी तुमी घेतले जाल्यार 20 मायक्रोग्रॅम लंग्सान वता, आनी ताच्याकूय कमी प्रमाणात ते एक्च्युअल बॉडीन वता. सो बॉडीचें एब्झॉर्प्शन जें आसा मेडिसिन्साचें ते सामकें कमी जाता. ओके. कंपेर करा एक टॅबलेट ज्याची क्वॉन्टिटी जनरली 10 मिलीग्रॅम आसता, 5 मिलीग्रॅम आसता, जी तुमी तोंडांतल्यान घेता ती पोटान वता, मागीर रक्तांतल्यान सगळ्या अवयवांक वता. सो खंयचो बरो, इनहेलर बरो जो डायरेक्ट लंग्सान वता, काय टॅबलेट जी फूल बॉडीन वचून सायड इफेक्ट करता? सो ऑब्वियसली इनहेलर इज द बेस्ट. इट इज व्हेरी व्हेरी सेफ आणि इफेक्टिव्ह, बिकॉज जे मेडिसीन वता ते डायरेक्ट लंग्सान वता जंय प्रॉब्लेम आसा.
right? Ah, So inhaler is safe. Now there are side effects of the inhaler generally जे आमी पळयता ते इनहेलर सारको घेना जाल्यार तो सगळो स्प्रे वचून गळ्याक बसता, सो थंय मातशी इन्फेक्शन जावपाक शकता. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आफ्टर यू टेक द इनहेलर गळगळे घेया, गागल्स घेया आणि जे कितें थंय स्प्रे वखद थंय बसता गळ्याक ते थुकून उडया. लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो वरीड अबाउट द साईड इफेक्ट ऑफ द स्टिरॉइड्स. Okay, right? So steroids in that quantity, microgram, is not harmful unless we are taking very very high doses of steroids. पूण आमी भुरग्यांक सुद्दां आमी स्टडीजान पळयलें की जांकां इनहेलर दिलो आनी जांकां इनहेलर दिवना, जांकां इनहेलर दिवना तांचे आस्थमा सिम्पटम्स चड जाले आनी तांची लंग डिवेलपमेंट इन टर्न सफर जाली. आनी फायनल आमी चॅक करता भुरग्यांची हायट, तर आमकां दिसलें ज्या भुरग्यांनी आस्थमाचो ट्रिटमेंट इनहेलर्सांनी घेतलो तांची हायट सुद्दां बरी आशिल्ली कंपेर्ड टू दोज पीपल ज्यांची हायट सफर जाली बिकॉज दे वर जनरली व्हेरी व्हेरी सिक बिकॉज दे डीड नॉट टेक इनहेलर्स. सो हाज्या सारको प्रूफ आनी ना की इनहेलर्स आर व्हेरी व्हेरी सेफ. So there is absolutely no problem. There are side effects. Every medicine has side effects, right? So haje side effect asa. proper way. So you take it the proper way. Jai zalya spacer use kar, okay? Yeah. And always gargle after taking the inhalers. So I think that would that will make inhalers more safer for you. Yeah. Right? Thank you, madam. Thank Yeah, thank you. रमेश बाब, थँक्यू व्हेरी मच. आमकां मुखार एक कॉल येता, तुमकां देव बरें करूं. हॅलो, हॅलो सुगंधाला सांग. लुईजा उलयता. लुईजा उलय दोतोरा कडेन उलय. Hello, Louisa. हॅलो डॉक्टर, गुड आफ्टरनून. Good afternoon. डॉक्टर हांव न्हू म्हाका आस्थमा म्हणजे आस्थमा न्हू वेटपान म्हणजे रेडियो डावन. Hello. हॅलो Louisa, a question repeat कर. म्हाका न्हू when I was born, no, I had born some blue baby. अच्छा. Okay. Okay, मागीर blue baby जाल्या उपरांत you know ते ट्रीटमेंट करून मागीर okay I was okay. And then after that I was getting cold every time. म्हाका ते थंड जातोच हा, ते थंड completely हा. Okay. Yeah, आणि मागीर after I was about 21 years old, no, म्हाका ते थंड मातशें सुबेज, but what if I have लुईजा बाय. and vinegar and all, मातशें सुबेज जाता. हय. ओके लुईजा, जेन्ना लंग्स वीक आसता न्ही, थोडे जे सबस्टन्सीस आसात, थोडे जे पदार्थ आसात ते अवॉइड केल्यार चड बरें. ओके, फॉर युअर लंग हेल्थ, रायट? आनी ते थंड मातशें अवॉइड कर. ओके, विनेगर अवॉइड कर, आमट अवॉइड कर, लिंबू, लायम, ऑरेंजीस, मोसंबी जे आमट आसा पळय ते शक्यतो अवॉइड कर. धंय खाता जाल्यार फ्रेश होममेड धंय खा. ओके, चड वेळ दवरलेलें धंय खावं नाका. सो दीज आर द फ्यू प्रिकॉशन्स हेल्थ वायज यू कॅन टेक फॉर बेटर लंग हेल्थ. हा, सो अवॉइड what I have mentioned. लुईजा बाय, आमचे कडेन वेळ खूप कमी आसा. देव बरें करूं. असोच मोग. One thing I want to know. हय. आता न्हू म्हाका डॉक्टरान फुल फॉर्म लोटड 200 दिला. हय. आतां मुगो वेळ सोंपला आमचो. आमी उलोवया पर्सनल लेवलचेर आनी फुडल्या फोन इन प्रोग्रामान. दोतोर, तुमी स्टुडियोंत आयल्यो, मुद्दाम आमकां इतले म्हत्वाच्यो माहिती दिली. लोकांक अजून प्रश्न आसात, अजून लोकांक येवन दिसता देव बरें करूं. आनी म्हाका दिसता वी शूड गो बॅक टू स्टुडियो आमच्या. थँक्यू चारुशिला शकुंतला, बाईकडे. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. इट्स बीन अ प्लेजर तुझ्याकडे उलोवन. आय हॅड अ व्हेरी गुड टाइम. आणि थँक्यू फॉर प्लेइंग ऑल माय फेवरेट सॉंग्स. या.